मुखाचे बाबा भयणीनो, आज शुभ वर्तमानांत आमी अनेक फावट जुवांची खबर आयकल्या, जुवांची भेट जाल्या. पयले दिसा जुवां आमकां आपलीच वळख करून दिता, ताची वळख आनी तशेंच ताचे वावराची वळख. दुसऱ्या दिसा जुवांव मेसाया ताची वळख करून दिता. आनी आयज आमी आयकलां की जुवांव आपल्या शिसांक मेसाची वळख करून दिता आनी मागीर तोच शीस आपल्या भावाक वळख करून दिता. हे भाशेन आमी पळयलां की एकलो दुसऱ्याची वळख करता. म्हाका दिसता होच वार जेजून आमकां दिला. आमी ह्या संवसारांत आहात, वेगवेगळे तरेन वेगळे दर्जेचे आसात, पूण आमचे वावर एकूच, संवसाराक भाव भयणीक दुसऱ्यांक जेजूची वळख करूंक. आमी हें काम करूं येता जर आमचें जिवीत आमचे उतरांनी आनी खोन्यांनी अशें आमकां करूंक दिसता. जर आमी प्रमाणीकपणान आमचो वावर केल्याक लोक म्हणटलो ओ जेजू क्रिस्ताचो एक भशेन भाव भयण. जर आमी फुडारी आसात, आमी धाकटुल्या भुरग्यांक बरी वाट दाखयली आमच्या जिणे वरवीं, तर आमी दुसऱ्यांक हे भाशेन जेजूची वळख करून दिता. तर आज आमी खास जेजूक मागुया, जें काम जुवान केलें, जें काम आंतरून केलें, तें आमी आपले जिणे वरवीं करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया.